मला एरिया ही आमची सदांच सुरक्षीत एरिया, व्हेरी प्रोटेक्टीव. केन्नाच आमकां इतलो ते प्रॉब्लम ना. बाय बर्थ सन हांव थिंगा रावतां. बिफोर 1994 लेगून मोयांत केन्नाच कितें जावना. जरी पणजेच्या शहरान कितें ना कितें बानगडी जाताले, पूण मोयांतल्या शहरान अशी केन्नाच जावंक ना. आर्ग्युमेंट, डिस्कशन्स अशें कितें कितें आसलें, पूण असलें केन्नाच हें जावंक ना. आफ्टर 1994 ते आयज पर्यंत आमी 19 इलेक्शनां केलीं टोटल. आनी हे 19 इलेक्शनांनी कांयच असलें आमी पळोवंक ना. पेंजीम वॉज व्हेरी सेफ, पीपल वॉज सेफ. आमकां सिक्युरिटीची गरज नाशिल्ली, कॅन्डिडेटांक सिक्युरिटीची खंयचेच गरज नासलेली. CC कॅमेरा, TV म्हणटा ते आतां येयल्या, आदीं कांयच नासलेलें, पूण तरी आसतना सुरक्षीत आसलेले. ओपोजिशन म्हणटा कॅमेरा जाय आसलेले, सिक्युरिटी जाय आसलेले, कारण मजाक करता. ते मजाक करता कित्याक? तांकां मनशाची व्हॅल्यू नको पणजेकारांचो कितें तो. आमचो रक्षा मंत्री लागून विदावट सिक्युरिटी भोंवतालो. वेन ही वॉज इन द ऑफिस ऑफ पोस्टाच्या ऑफिसान आसतना लेगून ताणें केन्नाच सिक्युरिटी घेवन भोंवंक ना. पूण अशें दिसलें म्हाका आयज खऱ्यांनीच सिक्युरिटी घेवन कशी भोंवची म्हणून भंय दिसूंक लागलो. ती एरिया हांव नकळो तुमी पळयली आसतली, शांत एरिया, कॉमन एरिया. मे बी ती एडवांटेज घेवन आमच्या सिद्धार्थाक तेजो ड्रायव्हर आसलो आनी एक तेजो गार्ड आसलेलो, बॉय आसलेलो, तेजेर एटॅक केलो, तेजेर बॉटली मारली. तुमी पळयलें आसतलें, गाडयेचेर एटॅक केलो ताका. आनी अशे परेन एटॅक केलो की म्हाका दिसता जरी तर तो स्टॉप जावन हें करिना जाल्यार ताका हायली डॅमेज करपाचें. तो प्रोटेक्ट जालो बिकॉज तेजें हेल्मेट तेजे एकल्याचें कोणाचें इन द स्कॅफल पडलें म्हणून, आनी आयडेंटिफाय जायत म्हणून ते धांवून गेले. तितल्यानूच म्हाजो बरो फ्रेंड येयले, दोगूय जाण मोयांतले, आनी तो येवन सिद्धार्थाक ताका रिप्राय मेळलो, ताका मातशें धीर मेळलो. ते दोगूय म्हाजे फ्रेंड मोयांतलेच आमचे. एक म्हणटा तो सुधीर नायक आनी दुसरो म्हणटा तो हॅपन्स टू बी द प्रेजिडेंट ऑफ मारुती देवलाचो, आनी दुसरो हो आमचो सुहास नायक. ते सकयल्यान येयलेले, ते येवन ताका आदार मेळलो, प्रोटेक्ट मेळलो आनी हें जालो. आनी मागीर ताणें म्हाका सांगलें, ते म्हाका म्हणूंक लागले की पद्दतीन म्हणूंक लागलो सिद्धार्थ पळय भिल्लो कांपलोलो म्हणूंक लागलो. ताणें म्हाका सांगलें. आनी इट वॉज व्हेरी बॅड अटॅक. आमच्याच जर तूं घरान भोंवपाक आमी जर तूं प्रोटेक्शन घेयत जाल्यार आनी कितें उरलां. इतली तेंप जावंकूच ना. दीस इज द फर्स्ट टायम जाला. म्हणजे हेजे बाबतीन आमी कितें ससमोवपाचें? लज न्हू आमकां. आमच्याच घरान जर आमी हेल्मेट घालून भोंवले जाल्यार कसलो फायदो आसा? दीस कॅन बी पॉसिबल तेंच्या एंगलान, पूण आमच्या एंगलान न्हू. तेंचे हितून सगळे क्वेश्चनेबल. हांवें काल उलयला सिद्ध हो आमचो कोण तो गिरीश हिमसेल्फ इज अ मॅन ऑफ क्वेश्चन. ताका रातचें इलेक्शनाच्या टायमार ताका दिसना, कांयच दिसना, कितें ना कितें तो ऑब्जेक्शन घेवन येता. कोणाचेर वी आर नॉट द इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी. वी आर द कंप्लेनंट. आतां इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी हें CMान स्ट्रिक्टली घेवचें. आनी आमकां खात्री आसा, इट वील कम.